सर, तुम्ही काल भरपूर मोठ्या प्रमाणात जो ड्रग्स आणि विविध प्रकारचे जो अंमली पदार्थ दिला त्या संदर्भात माहिती द्या. आमकां इन्फॉर्मेशन आयिल्लें फ्रॉम आवर सोर्सीस दॅट सम पर्सन स्टेईंग एट आरंबोल ब्रिटीश नॅशनल accordingly we have formed out teams, different teams we have formed and we are led the trap. The team was led by PSI, LPSI Sumida, Vivek Lankar and staff, Swapnil, Premanand Desai. सगळ्यांनी जेन्ना सापोर असलो तेन्ना आरंबोल वर्सावाडा आरंबोल स्टिफन म्हणून आशिल्लो. स्टिफनाक तेंच्यांनी ट्रॅप केलो आनी तेच्या कडसून डिफरंट टायप ऑफ कॅटेगरीज जो ड्रग आशिल्लो, एक्सेस टॅबलेट आशिल्ले, MDMA आशिल्ले, ते सगळे सीज केले. तो कोणाच्या भाड्यान रावतालो काय? तो भाड्यान रावतालो. डिटेल्स इन्क्वायरी इज गोईंग ऑन. आणि कितले दीस रिमांड दिला तेका? रिमांडाक हे प्रोड्यूस करतले आयज. असं सर, आणि कितें चान्सीस आहा मोठ्या प्रमाणात किनारी भागात ड्रग्स वयता म्हणटात अशें म्हणटात व्यवहार? एज पर द गायडन्स ऑफ आवर DGP सर अँड सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलीस नॉर्थ अँड आमचे सब डिव्हिजन ऑफिसर सिद्धांत शिरोडकर, एज पर पेडणेम पुलीस स्टेशन कन्सर्न, वी आर मेंटेन द झिरो टॉलरन्स पॉलिसी अबाउट द ड्रग्स. खंयच्याय ड्रग्साक हे आमी टॉलरेट करचे ना. तुम्ही आता आयल्या उपरांत आणि हो चार्ज घेतल्या उपरांत ही मोठी कारवाई, त्या संदर्भात कितें म्हणलें तुमचें? कारवाई म्हटल्यार सदांच आमी आमचे जे स्टाफ आसात, आमचे इन्फॉर्मंट आसात, तेंच्या कडेन आमी अटॅच आसात, टायप आसात आनी एज फार एज पॉसिबल ड्रग्स जो आसा तो पेडण्यासून जाता तितलो शक्य करून आमी केसीस चडांत चड बूक करतले. Yes, thank you.